नमस्कार. आयज आमी आसा पालसोऱ्या केरी हांगासर आसा. अशेंच आमी उदकाचे प्रश्न लोकांच्या अडचणी उदका संबंधी आयकोपा खातीर ते प्रत्यक्षान ग्रावंड लेवल पळोवपा खातीर सरकाराचे हर घर जल हेचे एक्सपोज करपा लागून आमी वाठारांनी भोंवता. पिरवळ वाठारांनी आयज आमी केरी येयल्या पालसोऱ्या हांगासर आनी स्वता हांगासर पळयल्लें आमी की हांगा उदकाचे कशे हाल जाता ते. आयज आमी स्वता आईच्या घरा कडेन येयल्ले आसा पालसोऱ्यांकूच. तिचे स्वता तोंडाच्यान आयकोया की हांगा तिंका कितें अडचणी जाता त्यो. सांगाय उदक केन्ना येता? आमकां उदका त्रासूच रे. आतां आमी उदक घेता 4 दिसांनी एकदां घेता म्हणटा तें पावता खंय आमकां उदक. हे तळे उदक आसतालें खंय आहा काय ना आतां. आतां उदक कशें येता तुमकां? टँकरीचें ते मागीर कितें करता उदक? वापरता खाता आनी कितें करतलीं. 4 दिसांनी एकदां टँकर 4 दिसांनी एक येता टँकर एकदां. तो मागीर कितें भरून बीन दवरता कितें टाकी बीन आसा? हय टाक्यो आहा हे फाटल्यान. टाकी आनी 2 टाकी आहा भरून दवरता. पावोवन खावचें पडलें न्ही तें मागीर. पूण आतां हेजे पयलू जे कोण कोण येता पळय कोण कोण येतात न्ही इलेक्शनाक जावं कित्याक पूण ते सांगता तुमकां कितें उदकाचें ना सॉल्व करतले आनी काय कितें सांगना म्हणून. ना सांगू ना. तर तुमी आतां पळयलें स्वता आईच्या तोंडांतल्यान तुमी आयकलें की हे जे BJP सरकार जावं राज्य सरकार म्हणटा हर घर जल हे पळय हें वास्तव म्हणटा तें पळय हें सत्य परिस्थिती गांवांनी पळय ही आसा की घरां घरां उदक नळ सोडून पूण सादें हांगासर उदक ना लोकांक. टँकरांनी सुद्दां दिसान दीस उदक पावोवपाचें हांगासर सरकार कडल्यान कसलीच हांगासर अपेक्षा धरपाची ना. लोक हांगासर कशे दीस काडटा ते तुमीच पळया. आतां जाणटी आमचे ह्यो इतले वर्सांचे हे कशें म्हणून कांयच येना रे सामको. पयलीं उदक सारकें येतालें गे? ना पयलीं सुद्दां उदक ना. आमी कुसकुणें हाकून सुद्दां उदक हाडी माथ्यार कळशे धरून. आंबाडी देसाय जालें थंयचें उदक हाडी माथ्यार कळशे धरून. आतां कितें एक टँकर येता तेजेंत खाता आमी 4 दीस आनी येता ती. तुमी आतां पळया आतां इतले वर्सां हांगासर इतलें राजकारण जाता की हो येता तो येता आमदार हांगा बदलत आसता पूण हांगासर लोकांची परिस्थिती जे मूलभूत सुविधा म्हणटा जशें उदक सुद्दां हांगासर पावोवपा हे आमदार शकले ना. इतले वर्सां हांगासर ते आमदारकी भोगता लोकांच्या हेचेर पूण आज पर्यंत म्हणटा तशें तेंकां हांगासर सादें उदक पावोवपाक शकले ना. तेंचो हो विशय मिटोवपाचो कोणीच धरले ना. फक्त राजकारण करता येवन आनी फक्त पेपरांचे जाहिराती जाता कितें हर घर जल प्रशासन तुमच्या दारी हांगासर दारां म्हणटा ते लोकांचे उदकूच पावना आनी सरकार कसो पावतलो हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. लोकांनी आतां विचार करपाक जाय की फुडें कशें कितें करपाचें तें. देव बरें करूं.